मडगावच्या सिवरेज प्रकल्पाचे काम ह्या वर्साची निमणेकडेन पूर्ण करतले। तसेच सिवरेजीचे म्हेळे उदक न्हंयत वचपापासून आडायतले, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगला। तसेच गटारांनी सिवरेज सोडप्यांची कनेक्शनां तोडटले अशी शिटकावणी काब्रालान दिल्या। फुडल्या वर्सा पूर्ण गोंय खड्डेमुक्त करतले अशी घोशणाय ताणें केल्या। सिवरेजीचे नेटवर्क उबारपाचे काम चल्ला। खंयचेय परिस्थितीत 2022चे निमणे मेरेन ते पूर्ण जातले। त्या उपरांत न्हंयत सिवरेजीचे उदक वचपाना, निलेश काब्रालान विस्वास उक्तायला। सिवरेजीचे नेटवर्क पुराय जाल्या उपरांत कोणे घरातली सिवरेज गटरांनी वा उक्त्यार सोडली जाल्यार ताजेर खर कारवाय करतले अशेंय ताणें सांगले। I only don't say constituency, entire in this area where the sewage network is going on. It is my endeavor to complete it before December this year. I'm trying to do it. If the rains don't persist, पाऊस जर येणार I will be able to do it. Because ultimately sewage जेन्ना फोडटा, water table वयर येतरी ते बांदपाक मेळना. जे मडगांव फातोर्डा एरिया जे सिवरेजीचे जे नेटवर्क आसा ते सगळे कंप्लीट. I don't know about the rains, but before the end of this year I will see that it is completed. So ह्या वर्सा पयली टोटली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स आनी आय रिक्वायर लोकांचें कॉपरेशन. कित्याक आतां सिवरेज हांव ना म्हणना की थोडे लोकांचे मायंडसेट ब्लॉक जाला की सिवरेज करतरी ते कोण मेंटेन करना, वास येतलो आनी लोक मागीर ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तो एक मायंडसेट ब्लॉक आसा हो काडपाक म्हाका टायम लागतलो आनी हेका कितें तरी करपाक हो मिडियम आमी आतां कितें जालें हांव ती पयली सिवरेज कॉर्पोरेशन जें आसा हें करता आणि ज्यो गोष्टी PWD डिपार्टमेंट आता 3-4 डिपार्टमेंट केल्या ती मेंटेन करपाक. सो हे सगळे एक प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट आणि प्लॅन्ड गोष्टी आमी करून फुडें व्हरपाचें काम करतले. बट आय कॅन एश्योर यू दॅट बिफोर द एंड ऑफ दीस इयर विथ द हेल्प ऑफ द पीपल आनी सपोर्ट ऑफ ऑल द MLAs, पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्स आनी पीपल जागे मातशे वयर सकयल आमकां दिवन वील कंप्लीट दीस प्रोसेस. आनी देन सबसिक्वेंटली हांवें पयलीं सांगलां की खंय सिवरेज जे नेटवर्क जाल्लें आसा कंपल्सरी पीपल विल हॅव टू ऑप्ट फॉर कनेक्टिंग इट आनी नाजाल्यार उदक लायट डिस्कनेक्ट करपाचें. निलेश काब्राल म्हणटा, आमचे अधिकारी वा आपूण सगळेच कडेन संचार करपाक शकनात, देखून आमी एक ॲप करपाची तयारी चलयल्या. लोकांनी आपापल्या सुवातांतले फोंडकुलांचे फोटो काडून धाडप, ते आमी त्या त्या वाठारांतल्या अभियंत्याक धाडून दितले. आयकात ताजी आयडिया. I am trying to make an app. It's something different. It's ongoing. चालू आसा करपाचें. Where we would like the people to be part of it. गोंयांत हांव सगळे पावूं शकना, सगळे मनीस आमच्या डिपार्टमेंटान पावूं शकना, पूण लोक जाणा कितें आसा ते पावूंक शकतले. सो वी आर ट्रायंग टू डेवलप अ ॲप इन सच अ वे that that app will have the features of locating the pothole. The app will have to download on the phone, locate the pothole आणि ते पोथहोलाचं लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ हे सगळे जनरेट जावन we will have an empaneled list of contractors who will mark immediately. So अशें की खुबशे न्यू will use technology driven instead of लोकांनी कंप्लेन करप आमचे परतून आनी आमी ताका अटेंड जायना. सो रेटेड कॉन्ट्रॅक्टर आसतले we will assign the work in that particular area that he should do the work. वेंचणुके आदी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ठेवणीतले आश्वासनां दिल्ले. तेणें म्हणिल्ले, गोंयांत एकय खड्डो उरचो ना, पूण ताजी नदर चुकोवन खड्डे उरलेच. आतां निलेश काब्रालान घोशणा केल्या, अंदूक कांय जमचें ना, पावस केन्ना आयलो तें कळ्ळेंच ना, पूण फुडल्या वर्सा मात गोंयांत एकय खड्डो दिसचो ना खंय. नाल्यार आतां पळय हॉटमिक्स करपाचे रस्ते हांवें चालू केले सगळे. पावस 15-20 दीस पयलीं येयलो, रस्ते फुडें वचना. आय कांट डू इट. एक हांवें सीन वन एडवोकेट्स कमेंट, व्हडलो एडवोकेट इज मेकिंग कमेंट, वन सायड वी आर डुईंग हॉटमिक्स म्हणटा पावस आसा आनी वन सायड हांव पोर्टल सारको करना म्हणटा. आय डोंट नो what he means by that. When we are doing it, he is commenting that we are doing the rains. When we are not doing it, he pausan karta. I think we all have to put a sentiment, and I can assure you that pause, I am trying my best, but next pause there will be no potholes. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.